तुमकां खबर आसतले भरपूर सिरियस गजाली गोंयांत सध्या घडपाक लागल्या। एक म्हणल्यार आमी रिसंटली पळयता भुतानी जो प्रोजेक्ट जाला आनी त्या भुतानी प्रोजेक्टा वयल्यान सबंद गोंयभर एक वादळ उठला। ते वादा बरोबर म्हाका दिसता सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाला की सरकारान कशें लेफ्ट रायट आनी सेंटर कन्वर्शन्स चेंज ऑफ झोन्स केल्या आनी इको सेन्सिटीव एरियांनी असले सामके डेंजरस गोंयांत आनी गोंयकारांक डेंजरस अशे प्रोजेक्ट जे घाल्या ताजे वयल्यान लॉंग टर्म इफेक्ट्स जे गोंयकारांक जातले ताजे वयल्यान म्हाका दिसता गोंयकारूय खंय तरी आज गोंयकारांकूय रियलायज जाल्या की गोंयांक आज एक सामके डेंजरस जाग्याचेर हे सरकार व्हरपाक उठला म्हणून। आनी त्याच बरोबर जसो भुतानी हो प्रोजेक्ट सामको लोकांनी थंय विरोध केलो आनी भरपूर गजाली ते भुतानी प्रोजेक्टांच्यान भायर सरल्यो, तशेंच म्हाका दिसता एक भूत नॉर्थ गोवानूय आसा। सावथाक ते भुतानी आसा आनी नॉर्थाक एक भूत आसा म्हणल्यार ते सबंद नॉर्थ गोवाचो क्राउन कसो जो पणजेच्यान रेश मागूस दोंगर दिसता त्या दोंगराचेर एक भूत बसला। ते भुता मदीं दोन प्रोजेक्ट आसा, एक डीएलएफचो प्रोजेक्ट आसा आनी एक तो स्पार्क हेल्पलायन प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा हे कंपनीचो प्रोजेक्ट आसा। आनी हे भूत जे रेश मागुसाचेर बसला ते भुतान कंप्लीट रेश मागुसचो दोंगर काबार केला। आनी आमी हाचे पयलीं ही गजालीचेर आवाज केल्लो, आमी मुख्यमंत्र्यांक आनी ऑथॉरिटीजांकूय ताजे बद्दल आव्हान केल्लें, त्याच प्रमाणे आमी कम्युनिकेशन केल्लें, कंप्लेन्स केल्ल्यो। ऑथॉरिटीजान आमचे ऑफिस बेरर आमचे बरोबर आसा, वायस प्रेसिडेंट कुलियो डिसोजा, आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकार आसा, मागीर निलेश गोम्स आसा आमचो पीसीसी मेंबर, आनी संदीप पेडणेकर बाब आसा। आनी हे लोक हातूंतल्यान म्हाका दिसता जो रेश मागुसचो प्रोजेक्ट आसलो ताजे बद्दल आमी सामके स्टेप वायज कंप्लेन्स खंय करूंक जाय, कितें जे स्टेप्स घेवपाक जाय ती आमी घेतल्या।